लॉ अँड ऑर्डर हे उतर थोड्यांच्या अशें मनान सारकें रिजिस्टर जायना. एक्झॅक्टली लॉ अँड ऑर्डर म्हणल्यार कितें तें हें इन अ नटशेल गुंडाराज. हे गुंडाराज पळय आतां हालींच्या दिसांनी चड पळोवपाक मेळटा. आनीक ताजेर एक मोहीमूय स्टार्ट जाल्ली, गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज. सगळे कडेन गुंडाराज अशें पसरलेलें आसा आनीक कारणां खूब आसा. आनी मुख्य कारण म्हणल्यार जेन्ना लॉ अँड ऑर्डराचेर आमी उलयता न्हू तेन्ना पुलीस खात्याचो संबंद ताचे बरोबर येता, डायरेक्ट येता. आतां पुलीस खातें कशें चलता ताचेर तें अवलंबून आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांव जेन्ना असो उलयता पळय तुमचे कडेन मिडिया कडेन बी, खुबशे लोक म्हाका हें धाडटा, म्हणजे फीडबॅक धाडटा आनी कांय ऑफिसर सुद्दां धाडटा. तातूंतले न्ही तुमकां एकच वाक्य अशें जर वाचून दाखयल्यार तुमकां ताचो अर्थ कळटलो हांव कितें सांगता तें. हें आतां म्हाका एका पुलीसमॅनान बरयलां. एकच हाफ मिनीट घेता पळय. गुड इवनिंग सर, आय हॅड ऑपॉर्च्युनिटी टू वॉच यू स्पीकिंग ऑन TV and wish to place on record my sincere appreciation. हें सगळें बरें आहा. Your observations about policing were both factual and profoundly insightful. Many of us are delighted that you represent a hope in the bleak scenario that we are in. आता फुडें पळया. With due respect, I wish to submit that the situation within the government, that includes the police force, has deteriorated considerably due to excessive political interference and compromised administrative autonomy. In my considered view, nearly 90% of the force operates under direct or indirect political influence, thereby eroding the sanctity of independent and impartial policing. Rest 10% are relegated to inconsequential postings म्हणटा तो. सो हें एका पुलीसमॅनाच्या काळजांतल्यान तो म्हाका बरयता. कितें म्हाका तें आतां तशें डिस्क्लोज करूंक मेळचें ना, पूण हितूंतल्यान तुमकां कळपाक जाय क्लियरली की एक्सेसीव पॉलिटिकल इंटरफियरन्स डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट ह्या पुलिसांचेर जाता. म्हणून हें सगळें पळोवपाक मेळटा. पुलीस आज आपलें जॉब कितें तें विसरल्या. मे बी तांकां ट्रेनिंगाच्या वेळार एज अ प्रोफेशनल फोर्स म्हणून ट्रेन केल्ले. सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक खंय ना खंय ट्रेनिंग आसता, पूण आज ते आपलो ऑफिशियल रोल विसरल्या आनी फक्त ऑर्डरी घेता पॉलिटिकल आनी पॉलिटिशियनाचे. इंटेलिजन्स नेटवर्क म्हणून आसता पुलिसान. हे इंटेलिजन्स कितले पर्यंत कलेक्शन जाता. आतां हालीं आमी जॉब स्कॅमाचेर उलयता. इतले पयशांचो वेव्हार जातालो, पुलिसांक इंटेलिजन्स नासलें. पुलिसांक सगळें इन्फॉर्मेशन आसलें, सगळें ते जाणा कसो वेव्हार जाता, कोण दिता कोण घेता, रिक्रुटमेंट प्रोसेस कशें फॉल्टी जाता आनी तेच मागीर रिक्रूट जाल्ले कशें पळय मिजरेबली फेल जाता आपली ड्युटी करपाक. हें सगळें आटापलें जाल्यार हितूंतल्यान एक दिसता की आमी असो फुडार बरो सिक्युअर करूंक शकचे ना गोंयकारांचो. डेकॉयटी, फिजिकल हार्म आनीक कोणाक मारप, कोणाची मर्डर करप, एटेम्प्ट टू मर्डर करप हो एक भाग जालो लॉ अँड ऑर्डराचो. वायट कॉलर क्रायम चालूच आसा. इतल्यो वायट कॉलर क्रायम जाता, लोक रिपोर्ट सुद्दां करपाक फुडें येना. लाखांनी आनी करोडांनी लोक लॉस जाता. डिजिटल अरेस्ट जावं, असले फसवणूक जावं, हे कितलेच प्रकार घडटा. सो सगळे सायडीन आमी मार खाता. सगळे सायडीन लॉ अँड ऑर्डर सामकें हाल्लां हें सामकें स्पश्ट जालां. हांव असो कोणाक क्रिटिसायज व्हडलो असो करिना, पूण गव्हर्नन्स पळय आसा न्हू, हो जो गव्हर्मेंट आसा तो आसा, खंय कसलो तरी गव्हर्मेंट आसतलोच, पूण गव्हर्नन्स जें आसा ओवरऑल तें फेल जाल्लें आसा. म्हणून हांव सांगता की आज ह्या मुखेलमंत्र्यान आमच्या आनी ताजे कॅबिनेटीन बसून हेजो आढावो घेवंकूच जाय की कितें चल्लां काय म्हणून गोंयांत अशें कितले दीस चलतलें. की फायनली तांचेर अवलंबून आसा तें. कित्याक सगळे तांचे कडेन पळयता. तुमीच जेन्ना मिनिस्टर एकमेकाचेर क्रॉस एलिगेशन घालता, तुमीच जॉब स्कॅमान सांपडटा, तुमीच करप्शन करता, जाल्यार डावन द लायन मॅसेज जी वयतली, गेली ऑलरेडी, ती सामकी डिसअपॉयंटींग आनी म्हणून हें सगळें जाता. तुम्ही पळयतात GNH.